नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या 7व्या दिसाचो नियाळ आम्ही तुमच्या मुखार दवरता. अधिवेशनाच्या सुरवातेक आमदार कार्लोस फरेरा हांणी पर्यटन मंत्र्याच्या परराष्ट्र भोंवडे खातीर 1,04,00,000 रुपया खर्च केल्यात असो आरोप केल्लो. हाका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन ताच्या खातीर फक्त 6,75,000 रुपया खर्च जाल्यात अशें सांगले. कार्लोसान केल्ले आरोप म्हायती सयत कळोवचे ना जाल्यार ताणें आपले विधान फाटीं घेवचें अशी मागणी रोहन खंवटे हांणी केली. ह्या विशयाचेर सुरवातेक अधिवेशन मातशें तापले. मुखार बोगस कागदपत्रांच्या आधारांचेर अतिक्रमण जाल्ल्या खाजगी जमनीचे हक्क न्यायालयान व्हरनासतना खाशेल्या तपास पंगडाच्या म्हणजेच SIT अहवाला प्रमाण ते मूळ धनियाक दिवचे अशी मागणी आमदार निलेश काब्राल हांणी केल्ली. कायदो खात्या कडेन चर्चा करून हे संबंधी निर्णय घेतले. इतलेच न्हय तर अशा जमनीचो निवाडो करपा खातीर गोंय मागणी आनी मालमत्ता कायदो हातूंत दुरुस्तीचे विधेयक ह्याच अधिवेशनात हाडपाची हमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. जाधव आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण बळकायल्ल्यो खाजगी जमनी तशेंच मालक नाशिल्ल्या जमनी संबंधी निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. खाजगी जमनीचे निर्णय घेवपा खातीर सरकाराक लवाद स्थापन करपाक मेळना देखूनच विशेष न्यायालयाची थापणूक करपाचो विचार केलो. धनी अस्तित्वात ना अश्यो जमनी सरकार आपल्या ताब्यात घेतले. अशा जमनीचो निवाडो करपा खातीर गोंय मागणी मालमत्ता कायदो हातूंत दुरुस्ती विधेयक हाडून ह्याच अधिवेशनात ते संमत करून घेतले. आमदार काब्राल हांणी केल्ल्या सुचोवण्याविशीं कायदो खात्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी जमनीच्या भानगडी विशीं सरकारान स्थापन केल्ल्या जाधव आयोगाक कसलेच अधिकार नाशिल्ले देखून ह्या आयोगान सादर केल्ल्या अहवालाक अर्थ ना. त्या भायर जाधव आयोग स्थापन जालो, मानधन घेतले आनी तो गेलो अशेंय मांडले. SITन उजवाडाक हाडिल्ल्या 93 प्रकरणांतल्यान फक्त 22 प्रकरणांत FIR दाखल जाले जाल्यार आयोगान नेमके कितें केले असोय प्रश्न विचारलो. नव्या बोरी पुला खातीर एकूय घर मोडचे नात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलां. बोरी पुला खातीर 3,934 हेक्टर जमिनीचो वापर जातलो. पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो विचार जातलो. ते खातीर जाची जमीन वगडायतली तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नव्या बोरी पुलाचो प्रश्न येताच वेंजी वेगस आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं वातावरण मातशें तापलें. 0 वर्सा वेळार जायते प्रश्न मुखार आयले. विजय सरदेसाय हांणी गोंयचे जायते गट चलत पंढरपुराक वचपी लोकांक समाज कल्याण खात्या वरवीं मजत करची अशें सांगलें. एल्टन डिकोस्टा हांणी फाटल्या 2 शिक्षणीक वर्साच्या काळांत सुमार 36 सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद जाल्ल्यान सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद जावपाची शक्यताय वाडला हाच्या विशीं दाजी साळकार हांणी वास्को मतदारसंघातल्या लोकांक उदका पुरवणेच्या उणावाक लागून जावपी समस्ये विशीं डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी नव्यान बांदिल्ल्या दिवचल बायपासाचे नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लायटी विशीं क्रूज सिल्वा हांणी मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप येवजण विशीं उल्हास तुयेकर हांणी नव्यान बांदिल्ल्या झरीवाडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाची देखरेख आनी सुरक्षितताये विशीं संकल्प आमोणकर हांणी मुरगांव मतदारसंघातल्या हेडलँड सडा हांगा GRB कॉलनीची परिस्थिती विशीं जीत आरोलकर हांणी स्विमींग इन अबंडेंट क्वेरीज हे विशय 0 वरा वेळार मांडले. चड करून न्हंयचे देगेर मँग्रुव्स आसता, पूण हालींच्या काळांत मँग्रुव्स शेतांत येवन शेतांक खूब लुकसाण जावंक लागलां. शेतांत मँग्रुव्स येवचे न्हय हे खातीर नवे धोरण करचे पडटले अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेन शेत हांणी कॉलिंग अटेन्शना वेळार केली. डिमांड मांडपाच्या सेशना वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी सरकारान आयुष हॉस्पिटल धारगळांत GHRDC वरवीं ह्युमन रिसोर्सीस व्यवस्थापन करपाचो आग्रह केंद्र आयुष मंत्रालयान करचो हो पयलो डिमांड आशिल्लो. गोंय सरकारान मोपा विमानतळार जॉब फेअर चालीक लावचो हो दुसरो डिमांड आशिल्लो. नो ऑब्जेक्शनेबल म्युटेशन्स 1 म्हयन्या भितर वितरीत करात हो तिसरो डिमांड आनी जमनी विरयत कुटुंबां म्हणजे ज्या कुटुंबाची येणावळ 5,000 परस उणी आसात तांकां परवडपी घरांची येवजण सरकारान तयार करची ही चवथो डिमांड आशिल्लो. ह्या वेळार विजय सरदेसाय आनी दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं एकामेकाक भाटकार आनी मुणकार म्हणून हास्य संवाद चालू जालो. डिमांड सेशन अजून चालूच आसा. माय गोवा नेटवर्काक सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर फॉलो आनी सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क.